मायमोगाचो येवकार खबरो सांगता जवाहर. सर्वेक हेडलायन्स. जेटी पडली जाग्यार पूण डॉग तसोच सोडला मोडपाक. दोना पावला एंट्री फी लायिल्ल्यान पर्यटकांचेर परिणाम. थळावे वेवसायीक जाल्यात बेजार. मारची पडटात मुस्कां. सारकें ना नियोजन. नोकर भरतेत व्हडलें स्कॅम. काँग्रेसीची विजिलन्साक कागाळ पूण घेतली ना दखल. काँग्रेसीचे लोकायुक्ताक गाराणे. म्हणटात सोडचे नात भ्रष्ट भाजपा सरकाराक. केरी तेरेखोलाय फेरी धाक्याकडेन अपघात. पर्यटकांची रेंट कार गेली उदकांत. पळोवपाक गेल्ली तेरेखोलचो किल्लो. आनी आतां पळया आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. तेरेखोल केरी फेरी धक्क्यार शुक्रारा सांज वेळार उत्तर प्रदेशांतली पर्यटकांची रेंट कार उदकांत गेल्ल्यान बरोच बोळ जालो. ध्रुव मित्तल आनी तिची आवय तेरेखोल किल्लो पळोवपाक गेल्ली. थंयच्यान परत येतना ही घडणूक घडली. पळयात पुराय बातमी. ध्रुव मित्तल आनी ताची आवय गोंय भोंवडेर आयिल्ली. तो आनी ताची आवय तेरेखोल किल्ल्यार गेल्ली. थंयच्यान परत येताना ही घडणूक घडली. गाडी फेरीबोटीत घालताना ताची आवय गाडयेंतल्यान देंवली. ध्रुव मित्तल हो गाडी फेरीबोटीत घालताना ताचो गाडयेवयलो ताबो सुटून गाडी सरळ न्हंयत गेली. त्या उपरांत थळावे फेरी कर्मचारी आनी तटरक्षकांनी घडणूक थळार धांव घेत गाडी वयर काडली. बरें म्हूण बरें, ह्या अपघातांत कोणाकच कांय जावंक ना. सार मानस घडणुके उपरांत ह्या सप्तकातली ही दुसरी घडणूक. गोवा 365 खातीर समृता खणगांवकार आनी निखिल जल्मी. लोकां मदीं एड्साचेर जागृताय घडोवन हाडपाचो यत्न गोंयांत चल्ला. त्याचोच भाग म्हण बाळी स्वामी विवेकानंद उच्च माध्यमिकेच्या विद्यार्थ्यांनी रॅली घडोवन हाडली. शुक्रारा राज्यात संवसारीक एड्स दीस मनयलो. ह्या निमतान बाळीच्या स्वामी विवेकानंद उच्च माध्यमिक शाळेच्या विद्यार्थ्यां खातीर साबार कार्यावळी घडोवन हाडल्यो. शेनवारा इश्कोला सावन ते पंचायती मेरेन शाळेच्या भुरग्यांनी रेड रिबन क्लबा वांगडा रॅली घडोवन हाडली. पळयात कित्या खातीर काडला आनी खंय साकून स्टार्ट जातले आनी खंय काबार जातले. गोवा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसायटीच्या अंतर्गत आमच्या विद्यालयाक रेड रिबन क्लब आसा. आनी ह्या रेड रिबन क्लबाचो जो प्रोग्राम इन्चार्ज आसा तो टिचर विजयानंद प्रभुदेसाय आसा. सगळ्याक खबर आसा की 1988 सावन 1 डिसेंबर वर्ल्ड एड्स डे मनयतात. आनी तेजे अंतर्गत काल आमच्या हायर सेकंडरी स्कुलान भुरग्यां भितर अवेरनेस क्रिएट करपा खातीर प्रोग्राम आयोजीत केल्लो. आनी हो जो आयची जी रॅली आसा ती आमचे इन्स्टिट्यूशन साकून ते ब्रह्मदेव जे पॅड आसा थंय पर्यंत वयतले आनी थंयच्यान परत येतले. ह्या वर्साची जी थीम आसा ती वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन दिल्ली आसा ती लेट कम्युनिटीज लीड. म्हणल्यार जे पळय आयज पर्यंत जाले हो एड्स जो आसा तेजे भितर अवेरनेस इंडिव्हिज्युअल आसताली. पूण इंडिव्हिज्युअला भितर कम्युनिटी वचून एक रोल आपलो अदा करपाचो आसा एज अ लिडर टू क्रिएट द अवेरनेस अमॉंग द कम्युनिटीज. आनी हेच खातीर आयज आमच्या विद्यालयान ही आमी रॅली आयोजीत केल्ली आसा जेणे करून कम्युनिटीजा भितर हे एड्साचे दुश्परिणाम आनी एड्साचे जे शिक्षण ते तेंचे पर्यंत पावोवपा खातीर अवेरनेस क्रिएट करपाक ही रॅली आयोजीत केल्ली आसा. तुमी आनी किती एम आसा ह्या रॅलीचो. काल एड्स डे आशिल्लो आनी तेजे निमतान आमी आयज ही रॅली काडटा. लोकां मदीं जागृताय हाडपाक हो एड्स डे कित्याक लागून हें जाता आनी एड्स डे खरो तर औषध ना आनी तो 100% क्युअर बी ना. आनी अशें पळयल्यार आमी
निमतान आमी पळयला की कितें आमी स्ट्रगल केल्या आनीक तशेंच ते पळोवपाक एड्स हो कितें रोग आनीक ह्यो लोकां मदीं जागृताय हाडपा तुमी जागृताय हाडपाक आमी हो रॅली काडटा. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, समृता खणगांवकार आणि ओमकार देशप्रभू. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. प्रकल्पा खातीर सरकार कोट्यांनी मोडटा पूण तेतून लोकांच्या टॅक्साचो पयसो आसता हें दरेका सरकारान मतींत दवरपाक जाय. देखीक दोनापावलाचो मोडपाक सोडलेलो डॉक, कुशीची जेटी रिपेर केली पूण टुरिजमाक लोकांक उपेगाक पडपी इतिहासीक डॉक दिसलोच ना. दुसरे कडेन जेटीर वचपाक एंट्री फी दवरल्या, पर्यटकांचेर त्याचो परिणाम जाला. दोनापावलाची अवतिकाय दाखयता आमचो विन्संट रोजारियो. हे आतां आमी आसा ते दोनपावल जेटीचेर आनी म्हाज्या फाटल्यान दिसता पळय ते तुमी आतां दोनपावल हो एक डॉक आहलो हिंगा आनी हो डॉक आतां दोनपावल जेटी सगळी रिपेर केल्या पूण हो डॉक आजून रिपेर करूंक ना. आनी हो डॉक हांव जाणा आमी ल्हान आसतना हिंगा वास्को हार्बर सोडिया हिंगा फेरीबोट आहली आनी हिंगा फेरीबोट ही लोकांक दोनपावल सोडिया वो कोण पेंजीम कामाक येता दोनपावलचे हे वास्कोचे सो तांकां ती ट्रॅवलिंगाक इजी पडटाले. वो हे सायडींतले ते सायडीक वचपाक वास्कोकारांक पेंजीम येवपाक वो पेंजीमच्या लोकांक वास्को वचपाक हें इजी पडटालें हे फेरीबोटींतल्यान. आतां हिंगा एक्चुली ट्युरिजमान हो डॉक लागून रिपेर करूंक हिंगा कितलोच रेवेन्यू करूंक जाता पूण ट्युरिजमान हो तशें केल्लें ना. हिंगा हो डॉक आजून रिपेर करूंक ना. ही बेश्टी जेटी रिपेर केल्या. आतां ते सांगता ते भाशेन हो जेटीचें कामूय केलां ते म्हणटा ते स्टँडर्ड क्वॉलिटी न्हू सब स्टँडर्ड ते म्हणटा आमकां खबर ना पूण हिंगा पळोवंक दिसता पळय ते आमकां हो फाटल्यान डॉक आहा पळय तो आजून इम्पॉर्टंट कितें आसलो तो ट्युरिजम इम्प्रूव करपाक तो आजून रिपेर करूंक ना. हिंगा इम्प्रूव तो हें करून हिंगा गोवोरमेंटाच्यान एक फेरीबोट लागून घालूंक जाता वास्को वचपाक हिंगा पेंजीम दोनपावल टू वास्को वास्को टू दोनपावल येवपाक. सो हें हिंगा तशें हें जाल्लें ना कितें मेन वर्क करूंक आहलो तो आजून हिंगा करूंक ना. गोवा 365 खातीर विन्संट रोजारियो, जवार बर्वे आनी निखिल जल्मी. गोंयच्या भाजपा सरकारान प्रमोद सावंताच्या फुडारपणा खाला नोकर भरतेत व्हडलें स्कॅम केला. व्हिज्युलन्सान दखल घेवंक ना. आतां लोकायुक्ता कडेन कागाळ करतले. काँग्रेसीचो गोंय प्रभारी मणिकम टागोरान मिडियाक सांगला. नोकरेच्या स्कॅमा संदर्भात काँग्रेसवाले आधी विजिलन्साकडेन गेल्ले, तांणी किकोत केले. देखून आता लोकायुक्ताकडेन नोकर भरतीचे स्कॅम व्हरपाचे आसात अशें काँग्रेसीचो गोंय प्रभारी मणिकम टागोरान मिडियाक सांगले. Goa Congress is taking up the issue of the job scam in a big way, and the way the government of BJP led by Mr. Pramod Sawant has become the most corrupt government in Goa itself. It has played with the youth's future itself, and there is a big scam, and they are trying to whitewash it with the change of the minister in it from that. Congress party has complained to the vigilance about that thing, and now Congress party, there is no actions from the vigilance. Congress party will now go to the Lokayuta regarding this same with details, and this is a serious issue, and Congress party demands that will approach the Lokayuta with more evidences to prove that there is a scam involved in it, and we demand, Congress party demand
there should be strong actions among with those people who is involved in it. Goa Congress will fight against the corruption of BJP government in Goa, and we all feel that this is the most corrupt government ever Goa had it, and with this corrupt money they are buying the MLAs, and that sold out MLAs are becoming ministers now. Those sold out MLAs are given crores of rupees to protect the government, which is a corrupt government. Pramod Sawant government is the most corrupt government in the history of Goa, and Congress it is playing with the youth future. Therefore, Congress party will fight it in all means, whatever it can. गोवा काँग्रेसीन येता ते लोकसभा वेंचणुके खातीर गोंयांतले दोनूय सीट लढपाची तयारी चलयल्या. गोंय प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष अमित पाटकरान सांगले. जाल्यार इव्हेंटाचेर पयसो करपी ह्या इव्हेंट सरकाराक काँग्रेस पुरायेन एक्सपोज करतली असो हावेस काँग्रेस फुडारी एल्विस गोमसान उक्तायलो. मुखार पार्टी आता कशी दोन्ही नॉर्थ गोवा आणि साऊथ गोवा हे आमचे केडर, आमचे ब्लॉक कमिटीज, बूथ कमिटीज हाचे पुराय तयारीक आम्ही एक मार्गदर्शन, एक रोड मॅप केला आणि आता रेग्युलर बेसिस आम्ही प्रत्येक मतदारसंघात, प्रत्येक तालुक्यात हे वचून आमचे थंयची संघटना जी आसा ती आम्ही घट करतले. सो एक इव्हेंटा फाटल्यान दुसरो इव्हेंट अशें करून करून जेन्ना सत्ता ताणी घेतली आणि शपथविधी जाली तो एक इव्हेंट पळयलो जाल्यार 18 मिनटाचे 8 कोटी मोडले. तेन्नाच्यान सरकार इव्हेंट करीत आयला आनी हालींच्या काळांत तर आतां नॅशनल गेम्साक कोणाक खबर आसचेना कितले खर्च जाले ते. इट इज ऑलमोस्ट 1000 crores spent on national games. There is no tangible benefit to the people of Goa. Complete failure. आणि ते स्कॅम जाता जाता आता इफी जाले एक इव्हेंट, इफीच्या फाटल्यान आता रोखडोच पर्पल फेस्ट इव्हेंट, मागीर सेरेंडिपिटी आर्ट्स फेस्टिवल आणि इव्हेंट, मागीर कार्नावाल इव्हेंट, अशें करून इव्हेंट चालूच उरतले. कॉमन मॅनाक हातून कांयच मेळना आणि हे इव्हेंट करून करप्शन जाता. वॉट वी आर टॉकिंग अबाउट इज large scale corruption which the party is going to tackle this government in the days to come. गोवा 365 खातीर विन्सन रोजारियो, जवाहर बर्वे आणि ओमकार देशप्रभू. संस्कृत भारती गोवा, हरमल पंचक्रोशी शिक्षण मंडळ आणि राजभास विभागाचे जोड पालवान गीतामृतम ही कार्यावळ घडोवन हाडली. भुरग्यांनी व्हडा संख्येन तेतून वांटो घेतलो. भगवद्गीता राष्ट्रीय ग्रंथ म्हणून स्वीकारूया, लक्ष्मीकांत पारसेकरांनी म्हटलं. येणाऱ्या काळात जसे तुम्ही वाढतात तसं पाठ केल्याचा अर्थही समजून जाय आणि अर्थ समजता तातूंतलो बोध समजून अंगीकृत करून आपण आत्मसात करून एक आदर्श जीवन पद्धती आमची करूया. एक आमच्यातली एकाग्रता वाढवूया, आदर्श जीवन घडवूया, मानवी जीवनाचे महत्व कितें आसा हें समजून घेवया. आमची सगळ्यांची विचारशक्ती तेतून वाडटली. भगवद्गीतेचो पाठांतर ह्या वयात विद्यार्थी जसे तुम्ही करणारे विद्यार्थी खरेच अभिनंदनाक पात्र आसात. हे घडवून आणणारो अध्यापक वर्ग आणि ताका मार्गदर्शन करणारे, प्रोत्साहन देणारे मुख्याध्यापक, प्रिन्सिपल ह्या सगळ्यांनी मोठे राष्ट्रीय कार्य केले आसा. भगवद्गीता हो धार्मिक ग्रंथ म्हणून सीमित करूया नका. भगवद्गीता हो राष्ट्रीय विचार आसा. तो ग्रंथच म्हणून जायना, राष्ट्रीय ग्रंथ म्हणून आम्ही स्वीकारूया. ही पिढी ह्या ग्रंथाचे पालन करतली, वाचन करतली, पठण करतली आणि अंगीकृत करतली अशी अपेक्षा दवरता. तुमकां सगळ्यांक शुभेच्छा दिता.
अत्र अहं किञ्चित् संस्कृतेन एव सर्वं वदामि। संस्कृतभारती इति संस्था संस्कृतस्य प्रचारं करोति, संस्कृतभाषायाः प्रचारं करोति, संस्कृतभाषेचा प्रचार करते। संस्कृतभारत्याम् अनेकाः उपक्रमाः सन्ति, येन शिबिरमाध्यमेन संस्कृतसम्भाषणं वयं दशदिनेषु लघुरूपेण किञ्चित् कर्तुं शक्नुमः। तथा संस्कृतभारत्याः अन्यविधाः उपक्रमाः सन्ति, येन अग्रिमशिक्षणं वयम् अस्मिन् मार्गेण कर्तुं शक्नुमः। तथैव संस्कृतं मुखे आगच्छेत्, अतः विविधाः अस्माकम् उपक्रमाः सन्ति। सर्वं वयम् अत्र संस्कृतभारतीमाध्यमेन वयं कुर्मः। गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकर, मनीषा जाधव आणि सानिका नागवेकर. घेऊया एक लहानसो विसव. विसवप्रान येवकार पळया फुडल्यो खबरो. पेडण्या देव नारायणाची जात्रा जाली. ह्या निमतान भक्तांनी तशेंच थळाव्या कलाकारांनी भजनाचो आनंद घेतलो. पळयात काय भक्तिमय खीण. गोवा 365 खातीर समृता खणगांवकार आणि सानिका नागवेकर. गोवा वेटरन्स क्रिकेट संघटना अखिल गोंय वेटरन्स क्रिकेट सर्त घडोवन हाडटा. सर्त 14 ते 17 डिसेंबराक मजगती जातली. शुक्रारचे पत्रकार परिशदेत वेटरन्स क्रिकेट सर्तीच्या आयोजकांनी पुराय माहिती दिली. गोवा वेटरन्स क्रिकेट असोसिएशना मार्फत या वर्सा आम्ही सब फ्रँचायझी घेऊन त्यांचं एक टुर्नामेंट करतात. टुर्नामेंटाची डेट आहे 14, 15, 16, 17. 17 तारखेर फायनल जातली डिसेंबरात. त्याच्या आधी 8 तारखेर आमचे ऑप्शन जातले. 8 तारखेर टायम दितो तुम्ही आम्ही सांगतात केन्ना ते. त्याच्या आधी आमचे प्लेयरांचे रजिस्ट्रेशन जातले. मोस्ट ऑफ जे सगळे प्लेयर आहात तांकां आमी त्या खातीर आमी गुगल फॉर्म आसा तेजेर रजिस्टर करपाची कितें ती आमची फी आहा ती भरून. आणि त्या प्लेयरांचे 90 प्लेयरांचे ऑप्शन जातले. प्रत्येक टिमीक 15 प्लेयर दितले आमी. आणि 1590 प्लेयरांचे ऑप्शन जातले. हे ऑप्शन जातून बाकीचे जे प्लेयर आहात त्यांचे रजिस्ट्रेशन फी ती आमी परती दितली. प्रत्येक प्लेयर जो ऑप्शन जातले ताका मिनिमम 10 ते 12 हजार मेळटले. त्या शिवाय विनर्साक प्रायज आसतले, रनर्सअपाक प्रायज आसतले. प्रत्येक दिसा मॅन ऑफ द मॅच प्लेयर आहा ताकाय कितें तरी मेळटले. आणि हे करपा फाटल्यान मेन आमचो उद्देश म्हणजे ज्या दिसा आमची टीम भायर वयतली ती ह्या प्लेयरांचो परफॉर्मन्स पळोवन आमी टीम हाडटले गोवा. आणि ती टीम फर्स्ट वीक ऑफ जानेवारी आमचो वेज झोन टुर्नामेंट आहा तो अहमदाबादच्या लागीं आनंद म्हणून एक गांव आहा थंय टुर्नामेंट जातलो. त्या टुर्नामेंटाक टिमीक धाडपाचो सगळो एक्सपेन्स आमी करतले. तांकां वचपाचो येवपाचो रावपाचो सगळो एक्सपेन्स आमी करतले. आणि त्या हे मेन टुर्नामेंट करपाक कारण तें की गोवा टीम थंय वयतली.
तुमकां खबर आसतली की फाटीं एक टुर्नामेंट जालो डबल विकेट का जयबादाला त्या टुर्नामेंटाक गोवा टीम विनर जाल्ली. ही खरोखर आमकां वेटरन्स एसोसिएशनाक अभिमानाची गोश्ट आहा की आमचे प्लेयर थंय ऑल इंडिया लेवलाक विनर जाले म्हणून. सुद्दां आमचे 4 प्लेयर सिलेक्ट जाल्या. तितून शदाब आहा, विनोद विल्सन आहा, दामोदर रेडकर आहा आनी धीरज नार्वेकर आहा. तांकां शदाबाक 3 लाख आनी कितें हेका गेला तो ऑप्शनाक. विनोद विल्सन 1 लाख आनी हे 2 जण कितें प्रायजाक गेल्या. ही खरोखर आमकां वेटरन्साक ही अभिमानाची गोश्ट आहा. आमचे प्लेयर अशेंच फुडें सरचे आनी तेंच्यांनी येवन म्हाका दिसता आमी फुडें इंडियेची टीम वेटरन्साची काडपाची आहा. इंडियेच्या टिमीन सुद्दां आमचो एखादो प्लेयर खेळचो हो आमचो मेन उद्देश आहा. त्या खातीर हे टुर्नामेंट आमी आतां करपाचो ठरयला. ह्या फाटल्यान आमचो मेन उद्देश आहा की आमचे प्लेयर वेटरन्स जे आदी पासून खेळटात क्रिकेट म्हळ्यार तांकां त्या लेवलाक त्या प्लेयरा वांगडा खेळपाची संदी मेळना ती मेळची हो आमच्या वेटरन्साचो. आनी खरोखर तांकां मेळत जाल्यार आमकां सगळ्यांक इतकें बरें दिसलें फाटल्या वेळेक आमचे 4 प्लेयर सिलेक्ट जाले म्हणून की आमी कितें तरी मेहनत घेतल्या, कितें तरी हे क्रिकेट टुर्नामेंट केल्या तेची चीज जालें कितें तरी. गोवा 365 खातीर विन्सन रोजारियो, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर. राज्यात 6 तारखेमेरेन हवामान सुकें उरतलें. हवामान विभागाचो अदमास. सकाळी दव आनी धुक्याचो सामनो करचो पडटलो. देखून प्रवास करप्यांनी जतनाय घेवची. आयचे चडावत आनी उणें तापमान 33 ते 25 डिग्री सेल्सियसा मजगती उरतलें. आनी आयचें हें कोंकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.